गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सुमिता कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। उसगांव तिस्क वाठारांत 5वे शिकपी भुरगो बुडलो। ट्युशनांतल्यान सांजे वेळार घरा येतना घडली घडणूक। सोद वावर सुरू। रातचे दर्यावेळांचेर पुलिसांचे पेट्रोलिंग वाडयतले। टेनंट व्हेरिफिकेशन करूंक नाशिल्ल्या घर मालकांचेर जातली कारवाय। मुख्यमंत्र्यान केले स्पश्ट। आसात त्यो बालरथ बशी चालूच उरतल्यो, नव्यो सुरू करचे नात। मुख्यमंत्र्याची म्हायती। वेलनेसाचे 14 कोटींचे बिल एक्स फॅक्टरो वरवीं मंजूर। पोर्तुगीजांच्या आक्रमणा उपरांत गोंयची बदलली वळख। परतून मेळोवपाक सगळे सरकाराक अपयश। इन्क्विजिशनाची दहशत अजून कायम। वेलिंगकारान परतून उगडलें तोंड। मुख्य सचिवाचे जमीन रूपांतरण प्रकरण। सीबीआय वयर चौकशेची काँग्रेसीची मागणी। नाजाल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी। कामार आसतना मरण आयल्यार फॅमिलीक मेळटली गोवा कामगार कल्याण मंडळा कडल्यान 50,000ची लुकसाण भरपाय। मंत्री बाबूश मोन्सेराताची म्हायती। आता पळयात खबरो विस्तारान। उसगांव तिस्कार 5वे शिकपी एक भुरगो बुडलो। बुधवारा सांजे वेळार ही घडणूक घडली। ट्युशनांतल्यान हेर विद्यार्थ्यां सयत तो सांजे घरा येतालो, पूण उटंगाराच्या पावसाक लागून वाटेत लागपी एका व्हाळाक बरेंच उदक आयिल्लें। हो व्हाळ क्रॉस करतना हो विद्यार्थी बुडिल्ल्याचें कळटा। हे घडणुके उपरांत उजो पालवपी दळान विद्यार्थ्याचो सोद वावर सुरू केला। दर्यादेग वाठारांत रातच्या 10 उपरांत व्हडल्यान संगीत वाजोवप्यांचेर नेमाप्रमाण कारवाय जातली। दर्यादेगेवयल्या पुलीस स्टेशनांतले 40% पुलीस रातच्या वेळार गस्त घालतले। 20% पुलीस हेर वाठारांनी गस्त घालपा खातीर आसतले, अशें मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। बिराडकार तपासणी मोहिमे खाला पुलीस आतां अचकीत घरांची तपासणी करतले। जर कोणे बिराडकाराची म्हायती पुलिसांक पयलीं दिवंक नाशिल्ली जाल्यार तांकां 1 ते 10,000 रुपया मेरेन दंड भरचो पडटलो, अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें। तांकां अरेस्ट केले आनी आतां नायट पेट्रोलिंग जे आसा पळय न्हू हें खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडयलां, सो दॅट पुलीस गस्त जाका म्हणटा पळय न्ही ती रातची बी ओके 20% ऑफ द स्टाफ हो सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी बाकीचे कडेन डेप्यूट आसतलो, बट हांगासर अजून एडिशनल 20 म्हणजे 40% ऑफ द स्टाफ जो आहा पळय न्ही वो विशेष करून ट्युरिस्ट रातचो जो आहा पळय न्ही ह्या बेल्टांनी आसतलो, जेका कोस्टल बेल्टांत आसतलो। विशेष जेका म्हणजे 10 उपरांतचे म्युझिक ओपनाचेर पूर्णता बंद आसतले ओके। आनी जेका म्हणजे क्लोज डोर जेणी परमिशन्स घेतलेली आसा वॉट एवर द थिंग्स ताकाच तेजे क्लोज डोर रेस्टॉरंट आनी हे जे आहा पळय ते चालू उरतले। जो कोण व्हेरिफिकेशनचो फॉर्म ज्याच्या कडेन आतां हाज्या फुडें पुलीस जे आहा पळय न्ही म्हणजे स्पॉन्टेनियस खंयसरी वचून चॅक करतले किंवा वचून चॅक केल्या उपरांत जर त्यांनी व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट किंवा व्हेरिफिकेशन फॉर्म आमी दिल्लो जर तेज्या कडेन ना जाल्यार घर मालकाक फ्रॉम 1,000 to 10,000 दॅट डिपेंड्स अपॉन तो कितले दीस रावता तो खंयच्यान येयला सगळे ह्या काही क्रायटेरियाचेर 10,000 रुपया पर्यंत फायन ही डायरेक्टली घर मालकाक पडटली ओके। आनी परत ताणें जर कसलोय फाल्यां सकाळी पळयता म्हणजे आमी IPC एक्टांनी ते पळयता क्रायम केलो जाल्यार इन्क्वायरीक जर ताका येवपाकूच जाय, पण फाल्यां सकाळी बाकीच्याय सगळ्या भानगडींनी अननेसेसरी जर तेणें व्हेरिफिकेशन असलें बरें आहा तेणी कितेंय क्रायम केलो जाल्यार रोखडोच तो दाखयतलो आपूण व्हेरीफायड करून दवरलेलो हो तेजो एड्रेस धरा म्हणून। जर नासलो जाल्यार अननेसेसरी जेणी कोणी घरान दवरला तो सगळ्या इन्क्वायरीत अटकतलो। बालरथ येवजण चालूच दवरतले, मात ह्या येवजणे खाला नव्यो बशी मेळच्यो नात, अशें मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंतान बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाच्या बसकेत स्पश्ट केलें। तशेंच हेर विशयांचेर म्हत्वाचे निर्णय मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळाच्या बसकेत घेतले। आमी बालरथ स्कीम आमी बंद करूंक ना, आमी नवीन आनीक जेंकां एडिशनल बसी जाय पळय न्ही रे त्यो दिवच्यो ना म्हटल्यार बालरथाची स्कीम सुरू आसा। बालरथाचे पयशे तांकां दिवपाचे तशेंच दिता, तेंच्यांनी ज्यो मेंटेन करिना त्यो बसी मेंटेन करच्यो ओके। नवीन बसीस दिवपाच्यो आसा त्यो म्हणजे रिप्लेस करपाचेर आमी वर्किंग करता, ज्योची हे जाली म्हणजे व्हॅलिडिटी सोंपली, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मॅनेजमेंटान घेवपाक जाय
आमी जो मेंटेनन्साक पयशे दिता पळय न्ही रे त्या मेंटेनन्साकूच मोडचे तेंच्यांनी आनी तेजी फिटनेस आहा पळय न्ही ती फिटनेस घेवची जबाबदारी तेंची आहा तेंच्यांनी सगळी जबाबदारी सरकाराचेर घालून आपूण हात वयर करचें न्ही त्या ती म्हटलं आमी स्कीम खंयच बंद करतले म्हणूंक ना बालरथ स्कीम चालूच उरतली ओके आमी तांकां पयशे दिता तशेंच दितले उलट तुमकां सांगता आतां आमी तांकां आनीक चड पयशे दिवपाक लागले पयलीं तांकां 3,75,000 दिता आतां 4,20,25,000 दिवपाक लागल्या जे ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक पयशे दिना पळय न्हू ते दिना आमी सरळ सरळ तेंचे अकाउंट ओपन करा तांच्या अकाउंटाचेर पयशे घाला आमी तांकां 6 म्हयने एडवान्स पयशे दिता जर ड्रायव्हर आनी जर कोण उरना पळय न्ही जाल्यार ती तेंची चुकी आहा मॅनेजमेंटाची आमची न्हू ओके आनी तेंच्यांनी आतां अकाउंटारूच तेंचे पयशे घालपाक जाय तांकां जाय तेन्ना काडून उडोवपाक आनी हें करपाक मेळचो ना तेंच्यांनी जर आमकां सगळें युटिलायझेशन दिली जाल्यार 6 म्हयने एडवान्स पयशे दिता आयचे कॅबिनेट डिसिजन रिएम्प्लॉयमेंट ऑफ द 11 रिटायर्ड हेडमास्टर ग्रुप बी कॅटेगरी गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी ताका आमी 11 म्हयन्याक परत एकदां नेक्स्ट एड्युकेशनल इयर पर्यंत एक्सटेंशन दिला कारण आमच्याकडे हेडमास्टर्स शॉर्टेज आसा म्हणून सध्या तरी 11 जाणांक दिला डायरेक्टली नेक्स्ट एड्युकेशनल इयर सोंपासर कारण COVID-19ची कलेक्टराची काही बिल्स उरली ताका एक्सपोज फॅक्टर एप्रुवल दिल्लें आसा प्रपोजल ऑफ द सर्विसीस डॉक्टर संतोष नायक ही इज अ सर्जन एक्स इंडिया सर्जन ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस ताका डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसान आमी ताका म्हणजे 2 वर्सां खातीर दिला कारण थंयसर आमचे सर्जन पोस्ट अजून भरपा खातीर कोण एकदां 2दा एडवर्टायज जालो एकदां कोण येवंक ना म्हणून ताकाच परत एकदां दवरला एक वेलनेस फॉर एवर मेडिकल प्रायवेट लिमिटेड ऑफ द ड्रग्स ऑफ मेडिसिन GMC हाजे पळय 14 crores बिल आशिल्लें गोवा मेडिकल कॉलेजचें ताका एक्सपोज फॅक्टर एप्रुवल दिल्लें आसा ट्रान्सफर ऑफ द कॅटल फीड प्लांट टू द फ्रॉम द कॉपरेटीव टू द वेटरनरी डिपार्टमेंट कॅटल फीड प्लांट सध्या बंद पडिल्लो ताजी लँड आमी कॉपरेटीव डिपार्टमेंटा कडल्यान वेटरनरी डिपार्टमेंटा खातीर डायरेक्ट दिल्ली आसा स्वयंपूर्ण गोंयची भाशणां दिवपी मुख्यमंत्री दर एका धंद्यात गोंया भायले लोकूच चड दिसतात म्हूण एके वटेन उलोवन दाखयता आनी दुसरे वटेन गोंयकार फार्मासीवाल्यांच्या पोटार पांय दवरून गोंयांत हाडिल्ले वेलनेस फॉर एवर फार्मासीचे 14 कोटींचे बील मंत्रिमंडळ बसकेंत क्लियर करता ह्या प्रकारा वयल्यान मुख्यमंत्र्याक नेमकें कितें सिद्ध करपाचें आसा काय हेच कळना पळयात पुराय बातमी बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली या बसके उपरांत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ बैठकीत जाल्ल्या निर्णयांची माहिती दिली हातूंतलो एक म्हत्वाचो निर्णय आशिल्लो तो म्हळ्यार वेलनेस फॉर एवर ह्या फार्मसी कंपनीचे 14 कोटींचे बिलाक एक्स फॅक्टो तत्वाचेर दिल्ली मान्यताय अजापाची गजाल म्हळ्यार गोंयांतले धंदे भायल्यांच्या हातांत वतात ही खूब गंभीर बाब म्हूण स्वता मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान विधान केल्लें हें विधान करून 24 वरांय पुराय जाल्ली ना आनी दुसरे वाटेन सरकार वेलनेसा सारकेल्या कंपनीचे 14 कोटींचे बिलाक मान्यताय दिता आनी ती बीन एक्स फॅक्टो मायग्रन्सीच्या आर्टिकल पळयता डे बाय डे प्रत्येक गोंयाचो धंदो हो मायग्रंट यूज करपाक लागला कंपाउंड आनी कितें यूज करता इट इज व्हेरी डेंजर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा इन फ्युचर आमी गोंयकार जे आहा त्या खंयच्याच धंद्यानी विचारप हे हो इनिशिएटीव्ह फुडें घेवपाक आपल्याक ताका स्पीड आहा ताका फुडें फुडें काडपाक आमी काडपाक एक वेलनेस फॉर एवर मेडिकल प्रायवेट लिमिटेड ऑफ द ड्रग्स ऑफ मेडिसिन GMC हाजे पळय 14 crores बिल आशिल्लें गोवा मेडिकल कॉलेजचें ताका एक्सपोज फॅक्टर एप्रुवल दिल्लें आसा वेलनेस कंपनीचे गोंयांतले एकूण कारभाराचेर कितलेशेच फावट गंभीर आरोप जाला तांणी आतां GMCत धरून गोंयांतल्या सगळ्या मुखेल शारांनी आपल्यो शाखा उगडल्यात ह्या असल्या बिग प्लेयरांक लागून आमच्या धंद्याचेर हावळ आयल्या म्हूण गोंयच्या फार्मासिस्टांचो सदचो बोवाळ ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही गोंय ही एका तेंपार देवभूंय आशिल्ली पुर्तुगेजांच्या आक्रमणा उपरांत तांणी गोंयकारांची वळख बदलली मुक्ती उपरांत लेगीत कोणेच आपली पोरणी अस्मिताय म्हळ्यार धर्म परतून स्थापन करपाचो यत्न केलो ना ते खातीर आतां आमी एकठांय येवन गोंयांत हिंदू धर्म परतून हाडपाची गरज आसा अशें मत सुभाष वेलिंगकार हांणी उक्तायलें तपोभुमी हांगा जाल्ल्या गोध्वज स्थापन कार्यावळींत ते उलयताले गोव्याच्या नांवांतच गोवंशाची महती आसा अशें म्हजें म्हणणें आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोवापुरी गोपकपट्टम गोमांचल गोमंतक ह्या नांवांनी ह्या प्रदेशाक वळखलो वता अनादी कालापासून पोर्तुगीजांचें आक्रमण जालें आनी पोर्तुगीजां कडल्यान हिंदू धर्म आनी हिंदू संस्कृतीचें उच्छादन सुरू जालें निखंदन सुरू जालें फ्रांसीस झेवियरच्या कृपेन गोवा इन्क्विजिशन
हे गोव्यान जे अत्यंत क्रूर न्यायालय अशें जाका म्हटलें वता, जगांतले क्रूर, ते हांगा 250 वर्षां म्हणजे सादो काळ न्हय, तब्बल 250 वर्षां ह्या इन्क्विजिशनान आमकां आमच्या पुर्वजांक नुसते भरडले, यमयातना दिल्यो. तातूंत दिल्ल्यो यातनाचें वर्णन जर आयकत जाल्यार सैतान आणि राक्षस सुद्धा अशा प्रकारचे केन्ना वर्तन करचे ना. अशें वर्तन ह्या सगळ्या पाद्रींनी इन्क्विजिशनच्या आमच्या पुर्वजांक दिलें, हिंदू पुर्वजांक दिलें. 500 वर्षांक पोर्तुगीजांनी गोंयची आयडेंटिटी बदलपाचो प्रयत्न केलो, पहचान बदलने का प्रयास किया. पूर्णपणे बदलली आमची ती, आम्ही घरा धरून हाडा. पण भयंकर भय आमच्या मनान जो इन्क्विजिशनान निर्माण केल्लो तो केवळ ख्रिश्चन बांधवांच्या मनान आसा अशें ना, हिंदू बांधवांच्या सुद्धा मनान अजून तो भय जो आसा, ती दहशत जी आसा ती आसा. पोर्तुगीजांनी केलें कितें, आयडेंटिटी बदलली आमची गोंयची. म्हणजे गोमातेन समृद्ध आशिल्लो प्रदेश जो आसा, ज्या प्रदेशाची ओळख गोमाते वयल्यान जाताली, त्या प्रदेशाची पहचान पूर्णपणे बदलली. मुख्य सचिवांच्या जमीन रूपांतरणा प्रकरणात घुसपिल्ल्यांची खोलायेन चौकशी करची. हे प्रकरण चौकशे खातीर CBI कडेन दिवचे, नाजाल्यार कोर्टात वतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन सरकाराक दिल्या. गोंयांत कायदो आनी वेवस्था म्हणटा ती दिश्टीच पडना. गोंयांत चलयो आनी बायलोय सुरक्षीत नात. हाचे कडेन सरकारान पुरायेन दुर्लक्ष केल्ल्याचे काँग्रेसीचे म्हणणे. जी इल्लीगल लँड कन्वर्जन जे जाला ताजेर चौकशी जावपाक जाय एट द हायेस्ट लेवल. आणि हे गोंयच्या जनते मुखार हे येवपाक जाय, हे भायर सरपाक जाय. हो या BJP सरकाराचो स्कॅम. आता ऑलमोस्ट 1 म्हयनो जालो आम्ही फॉलोअप केल्या, त्याच्या वचून कांयच हालचाल जावना. सो आज आम्ही गोंय राज्याचे जे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस जे आसा त्यांच्याकडे आम्ही आज कंप्लेन ऑफिशियल रजिस्टर केल्या, ज्याची कॉपी गोयचे होम मिनिस्टर, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हाका आम्ही ही कंप्लेन आमची आज आम्ही थंय दाखल केल्या. आणि ती कंप्लेन इज व्हॉट इट इज अगेन्स्ट फ्रॉड, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, misuse, abuse of official position and corrupt practices by the Chief Secretary of Goa, Puneet Goyal, by the TCP Minister Vishwajit Rane, आणि जो चीफ टाउन प्लॅनर आसा राजेश नाईक, हांचेर CBI इन्क्वायरी जावची म्हणून आम्ही डिमांड केल्ली आसा. कित्याक गोंय राज्याचो जो चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व आसा, जेन्ना TCP मंत्री जो आज कॅबिनेटा भितर नंबर 2 पोझिशनाचेर आसा, जेन्ना आज असले हाय प्रोफाईल लोक जेन्ना इन्वॉल्व आसा असले इलिगल लँड कन्वर्जन स्कॅमान, तेन्ना ही केस गोंय राज्याचे पुलीस हातून कांयच करपाक शकना. दिस विल बी ऑल मॅन्युपुलेटेड. सो वी हॅव टुडे फाइल्ड अवर कंप्लेंट टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस की ही केस जी आसा ती CBI कडे दिवची. समज जर तर ते एक्शन घेना जाल्यार वी हॅव टोल्ड हिम दॅट डोंट फोर्स अस टू अप्रोच द कोर्ट ऑफ द लॉ. कामाच्या सुवातेर मरण आयिल्ल्या कामगारांक वन टायम सेटलमेंट म्हणून 50,000 रुपया दितले अशें कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले. ते भायर कामगारां खातीर आशिल्ल्यो आनी काळा भायर जाल्ल्यो 3 येवजण्यो काडून तांच्या जाग्यार नवीन येवजण लागू करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें मंत्री बाबूशाचें म्हणणें. More of the schemes basically. We just went through the schemes of the labor welfare, and because we had formed the subcommittee, because subcommittee basically came up with I think out of the 10 schemes whatever we had, 3 schemes are basically defunct because we will not be using those schemes. So they have come up with some fresh new schemes which is basically more approachable and more beneficial towards the labor, and enhancement also of the amount. Plus we are going to they have suggested that I think it is been implemented that as far as any labor who is working, if there is that occurs when he is working, he will get 50,000 rupees as a one-time compensation.
धन्यांनी पर्यटकांची सतावणूक करची न्हय, तशेंच कोणेच कायदो हातांत घेवचो न्हय. पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान कलंगूट कानोळेच्या क्लब धन्याक आवाहन केलें. फाटल्या 4 दिसांत कलंगूट वाठारांत जाल्ल्या घडणुकांचे फाटभुंयेर पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान क्लब धन्या वांगडा खासा बसका घेतली. all the major club and restaurant owners of Tito's Lane और कलंगूट के बाकी लोग जो बड़े क्लब्स हैं उनके साथ हमारा मीटिंग रहा एंड इट वाज अ कोऑर्डिनेशन मीटिंग. उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ के लोगों को बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे पुलिस फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस किया गया एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल बी वर्किंग मोर इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर to ensure that no untoward incident takes place in this area. इसके अंदर जो हमारा खास स्ट्रेस दिया गया है वो इस बात को दिया गया कि we requested all the establishments कि they should ensure that there is proper verification of all their employees. उनका proper police verification होना चाहिए. साथ ही में we also asked them that all the people who they employ to maintain discipline inside their premises, none of them should at any stage take law into their hand. अगर उनके प्रेमाइस में कुछ ऐसा होता है जहाँ पे कोई उनके साथ बदतमीजी कर रहा है उनके स्टाफ के साथ या उनको बिजनेस करने के लिए नहीं दे रहा है तो हमने उनको बताया है कि दे शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म कलंगूट पुलिस स्टेशन और वहाँ से दे शुड टेक द हेल्प ऑफ द पुलिस एंड वी शैल इंश्योर दैट प्रॉपर लीगल एक्शन इज टेकन अगेंस्ट एनी मैन हु इज वायलेटिंग द रूल ऑफ द लैंड. इसके अलावा हमने इस बात पे भी सहमति दी है कि एज हैज बीन डायरेक्टेड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट दैट देयर शुड बी नो वायलेशन ऑफ द नॉइज पोल्यूशन रूल्स एंड all the restaurant owners and club owners have agreed that they shall cooperate in all possible manner with police and we are very hopeful that since we are at the beginning of the tourist season, we will have a very safe and better tourist season than last year, and we will be working in a very coordinated manner. Thank you. रस्तो सुरक्षा सप्तकूय इव्हेंट मॅनेजमेंट जावन रावला असो आरोप आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायक हांणी केला. गोंयांत अपघात वाडत आसात आनी फुडल्या वर्साय अपघाताचें प्रमाण 9 वर्सां परस चड वाडटलें अशेंय ताचें म्हणणें. रस्त्यांच्या सुविधांनी सुदारणा जावची तशेंच बरे रस्ते मेळपा खातीर नागरिकांच्या फुडारपणा खाला सरकारान समिती स्थापन करची म्हणून आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायक उलयलो. थोड्या दिसांचे रोड सेफ्टी विकान कार्यक्रम जाल्ले तातूंत आमचे मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत तांणी ते सदां भशेन इव्हेंट मॅनेजमेंट कशें केलें तुमी पळयल्लें. स्टेजी घालपाच्यो फंक्शनां करपाचे फोटो काडून प्रेसाक धाडपाचे. इव्हेंट मॅनेजमेंट भारतीय जनता पार्टीची स्पेशालिटी ते आमी जाणा पूण ह्या इव्हेंटान सुद्दां जे इनसेन्सिटीव आनी शॉकिंग आनी इग्नोरंट रिमार्क्स जे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान केल्या दोज आर व्हेरी हर्टफुल. यू शूड लुक एट द एक्च्युअल डेटा आनी ऑल्सो कलेक्ट डिटेल डेटा की जाग्यार एक्सिडेंट जाला थंय खड्डे आशिल्ले काय. नॅशनल कॉन्फरन्साचो उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला हांणी बुधवारा जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. देखून केंद्रीय प्रदेशाक 6 वर्सां उपरांत पयले सरकार मेळ्ळें. ओमर अब्दुल्ला हे नव्या केंद्र शासित प्रदेशाचे पयले मुख्यमंत्री जाले. केळशी हांगासर रेवेचे दोंगर कापिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. थळाव्यांनी सरपंच आनी आमदार वेंजी सयत कापिल्ल्या रेवेच्या दोंगराची पळोवणी केली. रेवेचे दोंगर कापिल्ल्यांचेर बेगोबेग कारवाय करतले अशें सरपंचान सांगलें. जाल्यार अश्यो गजाली घडचे आदीं थळाव्यांनी जागृत रावपाचें आवाहन आमदार वेंजीन केलें. केळशी पंचायत क्षेत्रात फाटल्या कांय दिसांसावन दर्यादेग वाठारांतल्या जमिनींचेर बेकायदेशीर घडणुक्यो सामकार येतात. फाटीं क्रिकेटपटू आशिश नेहरा हाणें दर्यादेग वाठारांत रस्त्या खातीर बेकायदेशीर झाडां कापपाची घडणूक ताजी आसतनाच आतां केळशी दर्यादेग वाठारांत रेवेचे दोंगर कापपाची घडणूक घडल्या. थळावो सरपंच डिक्सन वाज, आमदार वेन्झी व्हिएगस आनी थळाव्यांनी एकठांय येवन ह्या कापिल्ल्या रेवेच्या दोंगराची पळोवणी केली आनी बेकायदेशीर रेवेचे दोंगर कापल्यात तांचो सोद घेवन तांचेर FIR नोंद करतले अशें
सरपंच डिक्सन वाजान सांगले जाल्यार अश्यो गजाली घडचे आदी थळाव्यांक सतर्क रावपाचे आवाहन आमदार वेन्झी विएगासान केले. पण कायद्या प्रमाण 25,000 दिवपाता. सो गिव्ह देम अ फाईन, लेट अस टेल देम टू पुट रिस्टोर इट, कॉल फॉर अ ग्राम सभा. आज 3 प्रोजेक्ट कंटिन्यू झाले, प्लस काल एक प्रेस कॉन्फरन्सचा सर्वे नंबर दिले आमगे पॉलिन. ते सगळे सर्वे नंबर जे रिजनल प्लॅन गेल्लो तेन्ना तो रिजनल प्लॅन डिस्प्ले घाल्या ग्रामसभेक, आणि ते रिजनल प्लॅनाचे हे जो सँड्यून आहा तो मार्किंग करूया, ताकी सगळे लोकांक, हे वाड्या लोकांक एक अवेअरनेस जावपाक, ताकी सगळे चतुर रावपाक. सो बाटी जेन्ना भितर ट्रक भितर जाताय तेन्ना म्हाका सदां रिपोर्टिंग जावपा जाय. इधर यू रिपोर्ट युअर पंच मेंबर, रिपोर्ट टू मी, रिपोर्ट टू एवरीबडी. सो फर्स्ट थिंग इज विलेज मध्ये अवेअरनेस करपाची, एक फाईन घालपाची, एक रिस्टोरेशन करपाक आमी सांगपाकूच जाय. पूण ते मागीर काडले बायोडायवर्सिटी बरोबर, बायोडायवर्सिटी कडेन मागीर रिस्टोरेशन प्लॅन. So this is what happens finally. So I think let us call for a Gram Sabha, take some decisions there so that damage जाच पहिले मकसदा हे करपाक, आणि let us find out a protocol. JCB number हांव काडून ते JCB number काडटे काडे I will try to find the owner, and first of all we will file a FIR for destroying the sand dune. दुसरे आता हे पड ओनर आहा न्हू ते नाव आहा ना हे ते गेले काल ना गोरा म्हणून केल्विनागे सायडीन सो ते प्रॉपर्टी ओनर. सो विथ द हेल्प वी विल ट्राय टू आयडेंटिफाय, आणि मातशें आतां सेल डिडाचेर आमकां मेळपाक कित्याक फास्ट मेळपा ना इन्फॉर्मेशन मागीर जाल्यार. सो वी विल फायंड आउट, बट व्हेरी इम्पॉर्टंट, नो डेव्हलपमेंट विल टेक प्लेस ऑन द सँड ड्यून्स. आता हे सांगितला 2-3 दिसां भितर हांव हिंगा बोर्ड मारता. Nobody should touch the property. Nobody should take even give permission to cut any trees, anything. They have to first approach the panchayat. आणि मुखार कितें तरी येता जाल्यार I already spoke to the local. हांव लोकां मुखार हाडलो, आणि जेन्ना TCP कडेन येता तर आमकां सांगपा जाय. आतां आमगे पंचान सांगिल्लें अशें करून no development will take place, no permission will be given unless and until it is approved by the people of the village. This will be not less than 7 meters height of the sand dune. आता हो सँड ड्यून तुम्ही ट्रॅश केला, काट केला. अरे हे भाशेन तो सँड ड्यून्स आहाय ते सगळे उडयले जाय. तो आमगे गांवांनी रावपा आनी हें आसपाना, कित्याक द विलेज इज सेव्ड बाय द सँड ड्यून्स. सँड ड्यून्स आर द फर्स्ट लायन ऑफ डिफेन्स अगेन्स्ट ऑल इव्हेंच्युअलिटीज which are taking place. अरे सुनामी येयली जाल्यार डायरेक्टली एको वे मान थिंगपा जालें. सो दीस हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळान ग्रेटर फोरमाच्या वेट बोनिफिकेशन प्लांटा संदर्भात सावड्ड्या पर्यावरण जनसुनावणी आयोजित केली. सावड्ड्याचे मतदारसंघातले 7 पंचायतीचे सरपंच, पंच तसेच खण व्यवसायाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांनी ह्या जनसुनावणेक हाजेरी लायिल्ली. 2012तल्यान खण व्यवसाय बंद आसा. ताका लागून खण व्यवसायाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांची परिस्थिती गंभीर आसा. ताका लागून ह्या जनसुनावणे वेळार खण व्यवसाय सुरू करपाक फोमेंतो कंपनीच्या प्लांटाक परवानगी दिल्या. मिटींग जी आसा, पब्लीक हियरींग जी आसा ती हांवें प्रिजायड केल्ली आयज. आमकां जी आयज हांगा एनवायरमेंटल पब्लीक हियरींग आशिल्ली ताका खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळा लोकांचो. हांगा ऑलमोस्ट जे आसा आमचे 85 स्पिकर जे आसा ते पार्टिसिपेट जाले. हांगा क्रावड जो आसा आयज खूब आशिल्लो, लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. लोकांनी आपले पॉझिटिव्ह तशें आपले सजेशन कितें आसा, ऑब्जेक्शन लोकांनी हांगा दिला. सो एकंदरीत कितें जर पळयलें जाल्यार ही पब्लीक हियरींग आसा ती खूब बरी जाली. खंयच्या गोश्टीचो वाद ना कांय नासतना ही पिसफुली आमची जी आसा ती आयज पब्लीक हियरींग आसा ती पार पडलेली आसा. सगळ्या गोश्टीचो एक प्रोसिजर आसता. आयज जे हांगा लोकां कडच्यान कितें ऑब्जेक्शन कितें सजेशन आयलां ते योग्य रिती आमी रिकॉर्ड केल्ले आसा, आणि हे जे मिनिट्स जे आमी आयज हांगा पब्लीक हियरिंगाक जी ड्रॉ केल्ली आसा ती आमी योग्य त्या रितीन आमी फॉरवर्ड करतले. ताजे नंतर कितें जे मार्गदर्शन जाता, कितें ताजेर कितें डिसिजन जाता हे योग्य त्या रितीन सगळ्यांक कळयलें गेलें वतलें. अशे वाद विवाद काय जावं ना आयज जे आसा कशें आसा प्रत्येकान आपलें वैयक्तीक मत मांडपाचो अधिकार हो आसताच. सो प्रत्येकान आपलें जें आसा मत मांडलेलें आसा. वाद विवाद असो कांयच ना. योग्य त्या रितीन दिल्ले टायमाचे वेळेचें बंधन पाळून हें आसा सगळ्यांनी आपले विचार मांडलेले आसा. आणि लोकां कडेन आमी रिटर्न सुद्दां तांगेलें कितें सजेशन आसा, ऑब्जेक्शन आसा तें आमी घेतिल्लें आसा, आनी त्या पद्दतीन आमी जें आसा आमची मिनिट्स ड्रॉ करतले आनी मागीर फॉरवर्ड करतले.
आज आमी सावड्डेन आसा, जे जाग्यार आज पब्लीक हियरींग दवरिल्ले रिगार्डींग पोल्युशन बोर्डान पब्लीक हियरींग दवरिल्ले की कुड्यागाळ जी मायन्स आसा तो ते प्लांट घालून ते चालू करपाक पळयता. त्याचे खातीर हांगा पब्लीक हियरींग आशिल्लें आनी मोठ्या प्रमाणान जे सावड्डे मतदारसंघाचे सरपंच पंच बाकीचे लोक सगळे हांगा उपस्थित आसलेले. पूण पब्लीक हियरींग शांतपणान जाल्लें आसा. हरशीं सगळे वातावरण हांगा थंड आसलेलें, मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्तू आसलेलो. पूण पब्लीक हियरींग अशी शांततेन जालें की कांयच विरोध कोणाचो जालो ना. जाता तितले बेगीन मायनींग चालू जावची अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. कारण 2012तल्यान हांगा मायनींग जी आसलेली ती टोटली बंद आसलेली आनी ताका लागून लोकांची परिस्थिती बिकट जाले. लोकांचे ट्रक आले, ते ट्रक विकले. कोणाले एक सिंगल ट्रक जे कोणी दवरिल्ले आनी तेजी फक्त भांगर विकून तेंच्यांचे मार्गी लावले समळे बरे करून दवरिल्ले आसा ट्रक की वाहतूक साठी चलोवपाक. पूण अजून पर्यंत काय जाना. 2012 ते 2024 जवळ 14 वर्सां जाली की हांगा परिस्थिती बिकट आसली. ताका लागून सगळ्यांनी मायनींग चालू जावची असो हांगा सूर व्यक्त केल्लो आसा. जेन्ना पब्लीक हियरींग जालें तेन्ना प्रेसिडिंग ऑफिसर म्हणून जो आमचो डेप्युटी कलेक्टर सांगेचो मिलिंद वेळीप आशिल्लो आनी तेजे अंडर हें सगळें जाल्लें आसा. मिलिंद वेळीपान सांगलेलें आसा की सगळें सुरळीत पार पडलें आसा, कोणी काय अशें जालें ना. पब्लीक हियरींग शांततेन जाल्लें आसा अशें सांगलें आसा. गोमंतक रेल्वेगाडी सावड्डेच्यान एकनाथ खेडेकर. आवाज गोयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.